स्तोत्र 84 यात्रेचें गीत देव मंदिराचे ओत्रेक सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओत्मो आंवडेता, ओंत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्या आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बागलूनच आसात, तीं खरेंच भागी. कोड्ड्या वोलांतल्यान चलतना तांच्या पांयां पोंदल्यान फुट्टात उदकांच्यो झरी. श्रद्धेच्या पावसाचो तांचेर आशिर्वाद पडटा. चडत चडत तीं मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा म्हजे विणवणेक कान दी. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक भोळेपणान सांबाळ. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिडार घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबरार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो, तो आमचो राखण कोत्ता. कृपा आनी महिमा वांटून दिता. गुन्यांवां विणें चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. दोलबारांच्या सर्वेस्परा तुजेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. देवाचें उतर हें